गोंयांत बायलांचेर वाडपी अत्याचार आनी कुडचडेवेल्या सेक्स रॅकेटाच्या प्रकरणाक लागून महिला काँग्रेसीन मोर्चा काढलो. बायलांक सुरक्षा दिवपाक भाजप सरकार पुरायपणान अपेशी थारला. कुडचडे सेक्स रॅकेट प्रकरणांतल्या पिडितांचो आंकडो 100 परस चड आसपाक शकता. देखून ह्या प्रकरणात महिला बाल आयोगान खर भूमिका घेवची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. तशेंच शिक्षण खात्यान पीडित चलयांचे कावन्सिलिंग करचें अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केल्या. गोंयांतल्या सगळ्यात व्यस्त पर्यटन थळ म्हणून फामाद आशिल्ल्या कळंगूट वाठारांत एका पर्यटकाक धारधार सुरयेन हल्लो करून जिवेशी मारून उडयल्ल्याची एक धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक कॅसिनो संबंदीत वादाक लागून जाल्या अशें मुखार आयलां. हे घडणुकेक लागून पर्यटक सुरक्षेचो प्रस्न परत एक फावट उप्रासला आनी पुराय उत्तर गोंयांत भयाचें वातावरण पातळ्ळां. फोंड्या पोटवेंचणुकेंत राजकीय समीकरणां चडांत चड रंगीत जायत आसा. भाजपा, आप आनी काँग्रेस पक्ष हांचे मदीं 3 वटांनी अटीतटीची लढत चालू आसा आनी ताचो परिणाम समाजांतल्या वेगवेगळ्या वर्गांच्या मतांचेर आदारून आसतलो. आतां कोण वेंचणुकेंत बाजी मारतलो, कितल्या जाणांक SIRचो फटको बसतलो हाचेर आतां पुराय गोंयच्या लोकांचें लक्ष केंद्रीत आसा. मडगांव नगरपालिकेच्या गार्डनात येवपी प्रस्तावित प्रकल्पा आड काँग्रेसीचो फुडारी चिराग नायकान आमरण उपोशण फाटीं घेतले. मडगांवकारांचे दोळे उगडपाक केल्या ताच्या यत्नाक यश आयलें. मडगांवच्या उदरगती खातीर हांव सदांच मुखार रावतलों अशें ठाम मत तांणी उक्तायलें. मडगांव MMCचे चिल्ड्रन पार्क सामके वायट स्थितींत आसा. ल्हान भुरग्यांक खेळपा खातीर आशिल्लीं उपकरणां आनी हेर सुविधांकडेन संबंधितांन पुरायपणान दुर्लक्ष केलां असो आरोप थळाव्यांनी केला. तशेंच वेळाच्या वेळार देखरेख जावंक नाशिल्ल्यान भुरग्यांनी खेळपाक येवपाचें बंद केलां. उद्यानांतल्या उदकाच्या फावंटनाची अवतिकाय जाल्ली आसा. देखून संबंधितान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन चिल्ड्रन पार्क बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. जैव इंधन, सौर ऊर्जा,
गोबर्धन, विजेचेर चलपी वाहनां आणि पायप नॅचरल गॅस जोडणी वाडोवपा सारख्या पर्यायी उर्जा स्त्रोतांक चालना दिवपाच्या यत्नांक गती दिवची अशें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राज्यांक केलें. तशेंच राज्यांच्या सक्रिय सहकार्यान तेल आनी सैमीक वायूचो देशांतर्गत सोद वाडोवपाचें म्हत्व तांणी स्पश्ट केलें. अस्तंत आशियांत हालींच घडिल्ल्या घडणुकांक लागून निर्माण जाल्ली परिस्थिती आनी ताचो भारताचेर जावपी संभाव्य परिणाम हे फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शुक्रारा राज्यांचे मुख्यमंत्री आनी राज्यपालां वांगडा व्हिडिओ कॉन्फरन्सा वरवीं बसका घेतली. फोंड्या पोटवेंचणूक जावची न्हय म्हणून अंकिता कामत हिणें उच्च न्यायालयात दाखल केल्ल्या याचिकेचेर तृणमूल काँग्रेसीचो फुडारी ट्रॉजन डिमेलोन न्यायालयात हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला. वर्सभरा भितर विधानसभेची वेंचणूक जावपाची आसा, देखून आतां पोटवेंचणूक जावन कांयच फायदो ना म्हणून अंकिता कामतीन उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्ली. 24 तारखेर हे याचिकेचेर सुनावणी जावन वेंचणूक अधिकाऱ्यान हे खातीर थोडो वेळ मागिल्ल्यान सुनावणी 30 मार्चाक दवरल्या. बोंडवल तळ्याच्या प्रभाव क्षेत्रा संबंधी प्रशासकीय पावण्यार बरोच खवदळ चालू आसा. CSIR, NIO आनी गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान सुचयल्ले प्रमाण सांताक्रूजच्या बोंडवल तळ्या भोंवतणच्या सुमार 50 हेक्टर वाठाराक प्रभाव क्षेत्र म्हणून राखण दिवपाची शिफारस केली. पूण 5 लाख चौखण मिटरा भितर 4 लाख चौखण मिटर काडून फकत 1 लाख चौखण मिटराचो आस्पाव आशिल्ल्यान हें कशें जालें हाची जाप सोदपाक पुलिशेन कागाळ करपाची शिटकावणी दीत समाज वावुरप्यान सरकारान हो अहवाल मान्य करून बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी केल्या. काँग्रेसीचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी आम आदमी पक्षाचेर गंभीर आरोप केल्या. आप पक्ष भाजपाचे फ्रंट म्हणून काम करता. फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर फकत भाजप आनी काँग्रेसीची लढाय. आप आपलो उमेदवार दवरून ते कितें करपाक सोदता तें कळना. तशेंच घड्याळ आनी साडयो वाटल्यो म्हणून उमेदवार वेचून येतात काय कितें अशे साबार प्रस्न पाटकारान केले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी चेक्ड बाय दोतोर मोहिमेविशीं महत्वाची माहिती दिली. हे मोहिमे अंतर्गत 40,000 बायलांची भलायकी तपासणी केली. कांय जाणांचेर फुडलो उपचार लेगीत सुरू आसा. गोंयच्या बायलांची सरकाराक काळजी आसा देखून ही मोहीम राबयल्या अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. शेनवारा फांतोडेर ओडिशाच्या नयागढ जिल्ह्यात बसीच्या स्वय अपघातात 5 जाणांक मरण आयले, जाल्यार 30 जाणांक दुखापत जाली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 55 प्रवाशांक घेवन वचपी बस चड वेगान आयिल्ल्यान ती उमथली. ही घडणूक घडटाच पुलीस घडणूक थळार पावले आनी अपघाताचो पंचनामो केलो. सेगीत घडपी अपघातांचे फाटभुंयेर चड वेगान गाडयो चलोवच्यो न्हय अशें आवाहन येरादारी पुलीस करपाक लागल्यात. शेनवारा सकाळी बिहारच्या मधेपुरात कार पुलावयल्यान न्हंयत पडिल्ल्यान तिगांक दुर्दैवी मरण आयले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कारीत आशिल्ले तरणाटे रामनवमीच्या फेरये सावन परत येताले. अचकीत कार चालकाच्या कारीवेल्यान नियंत्रण सुटिल्ल्यान कार थेट वचून सुरसार न्हंयत कोसळ्ळी. कारीन पयलीं खांब्याक धक्को दिलो आनी उपरांत ती न्हंयत कोसळ्ळी अशें कळटा. तिगायच्यो कुडी न्हंयतल्यान भायर काडिल्ल्यो आसात. स्टायलिश रावप आनी व्हडल्यो गाडयो घेवन सान पिरायेच्या चलयांक फसोवन तांचेकडे लैंगीक संबंध दवरले उपरांत तांकां ब्लॅकमेल करतालो. स्नॅपचॅट आनी इंस्टाग्राम ह्या ॲपांतल्यान चलयांक फसयतालो. गुन्यांवा फाट्यान बिरेस्तारा सोहम नायकाच्या घराचेर धाड घालून कांय गॅजेट्स जप्त केले उपरांत ही म्हायती मेळ्ळ्या. गोंयांत आदींच पिवपाच्या उदकाचो उणाव आसा. कांय वाठारांनी बिलां टायमार येता मात उदक येना अशेंय पळोवपाक मेळटा. वाळशेच्या पेन सर्कल वाठारांत फाटलीं सुमार 2 वर्सां जालीं उदकाची पायपलायन फुटून उदक गटारांतल्यान व्हांवन वता. ही पायपलायन नेमकी खंय फुटल्या तें कळना, मात रस्त्या पोंदा फुटल्या आसूं येता असो अदमास थळाव्यांनी उक्तायला. विशाखापट्टणम सावन दिल्लीक वचपी इंडिगो विमानाक दिल्ली विमानतळाचेर अचकीत लँडिंग करचें पडलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 161 प्रवाशांक घेवन वचपी ह्या विमानात कितें तरी तांत्रीक अडचण आयिल्ल्यान विमान लँड करचें पडलें. सुदैवान सगळे प्रवाशी सुखरूप आसात. 10:54 हें विमान लँड केलें अशें कळटा.
अशें खूब फावटी जावपाची शक्यताय आसता, पूण प्रवाशांनी ओगीच पॅनीक जावचें न्हय अशें आवाहन विमान अधिकाऱ्यांनी केलां. शेनवारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी जेवार उत्तर प्रदेशात नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे पयल्या टप्प्याचे उक्तावण जालें. उत्तर प्रदेशात आशिल्लीं शारां म्हळ्यार नोएडा, मीरुट, गाझियाबाद, मथुरा ह्या शारांतल्या लोकांक प्रवास करपाक बरें पडटलें. विमानतळा भोंवतणी सुरक्षा केंद्रीत केल्ली. विमानतळाच्या संकुलात येवपी अँब्युलन्स, उजो पावलपी दळाची गाडी अशा आपत्कालीन वाहनांचो लेगीत व्यवस्थीत बंदोबस्त केला. ह्या उक्तावण सुवाळ्याक उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेगीत हजर आशिल्ले. उत्तर प्रदेश अयोध्यात कैमूर जिल्ह्यात सरयू न्हंये लागसार अचकीत उजो लागलो. उजो लागताच उजो पावलपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावन ताणें उजो आटपावन धाडलो. हो उजो लागलो तेन्ना यज्ञ सोंपत आयिल्ल्यान जागो रितो आशिल्लो. उजो लागिल्लो ते सुवातेर लागसारच गोरवांचो गोठो आशिल्लो, पूण वेळारूच गोरवांक थंयच्यान भायर काडिल्ल्यान जिवीतहानी टळ्ळी. उजो लागपाचें नेमकें कारण स्पश्ट जावना. छत्तीसगड महासमुंदात एक काळींग घेवन वचपी टेम्पोत 1.12 करोडाचो गांजो सापडलो. महासमुंद पुलिसांनी हो गांजो जप्त केलोच, पूण तेच प्रमाण गांजो तस्करी प्रकरणात आसपाव आशिल्ल्या 6 जाणांक ताब्यात घेतले. ताब्यात घेतिल्ल्या मदले 2 मध्य प्रदेशाचे जाल्यार 4 उत्तर प्रदेशाचे आशिल्ल्याचे कळटा. पुलिसांनी ही गाडी आडायली आनी तपासणी करपाक गेले तेन्ना काळंगा मदीं गांजो लिपयिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. ही गाडी ओडिशा सावन आयिल्ल्याचे कळटा. आसाम गुवाहाटीत कांय जाग्यांचेर भरपूर प्रमाणात उदक सांचून उरिल्ले दिसून आयले. सगळेकडे रस्त्याचेर उदक तुंबिल्ल्यान येरादारी करप्यांक आडखळ निर्माण जाली. घराघरांनी लेगीत उदक घुशिल्ल्यान लोकांचें लुकसाण जालें. धोपरा मेरेन इतलें उदक जाल्ल्यान येरादारी करप्यांक वडे घेवन वचपाची पाळी आयली. मजगतीं पावस पडिल्ल्यान थळाव्या लोकांच्या जिवाक मातशी थाकाय मात मेळ्ळी. फुडले कांय दीस तमिळनाडूत गरमेचे ल्हार येवपाचें आसा अशी शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. 2 ते 3% तापमानात वाड दिसून येतली तेन्ना थळाव्या लोकांनी भायर वतान भोंवप टाळचें. जिवाक थाकाय दिवपा खातीर भरपूर उदक पियेवचें. मजगतीं पश्चिम घाटांनी कांय प्रमाणात पावस पडूं येता.
या पावसाक लागून लोकांचे लुकसाण जावचें ना, कारण हो पावस काय प्रमाणातूच पडटलो. फुडले 2 दीस हिमाचल प्रदेशात वादळी वाऱ्यासयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. देखून हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. कांय जाग्यांचेर तर बर्फ लेगीत पडपाक शकता. हवामान बदलाची सगळ्यांनी नोंद घेवची आनी भायर सरचें न्हय, अशें आवाहन हवामान खात्यान केलां. दिसपट्टे पेनकिलर घेत रावल्यार किडनीचेर वायट परिणाम जावपाक शकता, अशें दोतोराच्या सोदा प्रमाण उक्ताडार आयलां. केन्नाय कसलेय बारीक दुयेंस जालें जाल्यार आमी पेनकिलर घेवन दूख तात्पुरती कमी करता. हाका लागून किडनी फेल जावपाची शक्यताय आसा. हालींसराक पळयलें जाल्यार चलयां पिरियड्सा वेळार लेगीत पेनकिलर घेवन दूख भागयतात. पूण हें खंय तरी टाळून ताच्या बदला कितेंय तरी घरगुती वखद घेवन दूख कमी करची, असो सल्लो दोतोरांनी दिला. सध्या राज्यात हार्ट अटॅकान मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. कांयच हालचाल करनासतना बसून रावप हे एक मुखेल कारण थारूं येता. भलायकी बरी उरपा खातीर दिसाक 1 फावट तरी व्यायाम करप गरजेचो आसा. तशेंच खावपा पिवपाचेर भर दिवन आपलो जीव घटमूट दवरप म्हत्वाचें. कांयच हालचाल नासतना बसून रावल्यार जिवाक धोक्याचें थारपाक शकता. दिसपट्टे भायले तेलाचे खाण खायत जाल्यार ते जिवाक धोक्याचे थारूं येता, अशें भलायकी अहवालांतल्यान उक्ताडार आयलां. हालींसराक तरणाटी भुरगीं घरचें पौश्टीक जेवण सोडून भायलें खाण खावपाक पसंती दितात. भायलें खाण खंयच्या वातावरणांत तयार करता हें मात आमकां खबर नासता. कांय कडेन अशेंय पळोवपाक मेळटा की भुरग्यांचें कमी पिरायेचेर वजन वाडटा वा तांकां ल्हानपणांतूच डायबिटीस निर्माण जाता. देखून जिवाची काळजी घेवची. आंगार टॅटू काडप जिवाक धोक्याचे थारपाक शकता. आंगार टॅटू काडिल्ल्यान कातीचो कॅन्सर लेगीत जावं येता. आजकाल तरणाटी भुरगीं आंगार टॅटू काडटात आनी उपरांत ताचो परिणाम वायट जावपाक शकता हें तांकां खबर नासता. बरें दिसता म्हणून ते वचून टॅटू काडटात. देखून टॅटू काडप टाळचें अशें आवाहन दोतोरांनी सगळ्या तरणाट्या पिळगेक केलां.
गोमंतक वाचता, गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचता, तुमी बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजामेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकातलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा, जी दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यात गोंयचो जुनो आनी गोंयांत हेज्या बद्दल लोकांक खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो तांचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर.